नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. गोंय अस्मिताय दिसाच्यो समेस्तांक उर्बे बरीत परबे. सविस्तर खबरांबरी नजर मारया हेडलायन्साचेर. विधानसभेत आश्वासन दिवनूय गोंय सरकाराक जनमत कौल दिसाचो पडला विचार. 26 जानेराक खासा कार्यावळ आयोजीत करपाचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिल्ले आश्वासन. गोंयची अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक अपेस. विरोधी पक्षाचे फुडारी अमित पालेकर, दुर्गादास कामत, तुलियो डिसोजाचो आरोप जाल्यार विरेश म्हणटा गोंय राखपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स करता वावर. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या कडेन जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच आयलें मरण. एकलो गंभीर. अनोळखी गाडयेन दुचाकीक धपको दिवन काडलो पळ. उजगांवा खुडसा कडेन जाल्ल्या अपघातात 2 जाण जखमी. मोयड्या रवळनाथ देवळांतली फंडपेटी चोरली. म्हापशें पुलिशेन चोरयेच्या घडणुकेचो केलो पंचनामो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू. सोनसड्याक परतून एक फावट लागलो उजो. जाल्यार दुसरे वटेन बुधवारा राती दोनापावल जेट्टीच्या पार्किंग लॉटात उजो लागिल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानाची प्रकृती स्थिर. चोरांनी घरात घुसून केल्लो सुरी हल्लो. लिलावती हॉस्पिटलांत घेता उपचार. आणि आता खबरो विस्तारात. विधानसभेत आश्वासन दिवनूय गोंय सरकाराक जनमत कौल दिसाचो विसर पडिल्ल्याचे दिसून येता. जनमत कौल म्हटल्यारूच अस्मिताय दीस. राज्य पावण्यार खासा कार्यावळ आयोजीत करपाचे आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेच्या सभाघरात दिल्ले खरे, पूण ह्या वर्सा अस्मिताय दिसा निमतान कसलीच कार्यावळ आयोजीत करूंक ना. पोरू पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान 16 जानेर हो अस्मिताय दीस म्हणून मनोवपाची मागणी केल्ली. ताची मागणी विचारात घेवन 16 जानेर हो अस्मिताय दीस म्हणून मनोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ले खरे, पूण ह्या वर्सा 16 जानेवारीक जनमत कौल दिसा कसलीच सरकारी कार्यावळ जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पोरू विधानसभेत दिल्ल्या आश्वासनाचो घडये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विसर पडलो आसूंये. Government to commemorate 16 January as Asmitai Dis, Opinion Poll Day, as an official day of the state government and hold Asmitai Dis Opinion Poll Day as official state function to commemorate the same. The same is to recognize the efforts of proud and brave Goans to maintain their separate identity as Goans. Yes. Immediate steps to commemorate Asmitai Dis Opinion Poll Day of Goa's as the official state function. सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें काय आयकुना न्ही, इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन आनी तूं म्हजो कलीग आसलो. यू कॅनॉट फॉरगेट. तुका एमनेजिया कशी जाली, हो विश्वजीत खंय गेलो, तू चॅक करचें पडलें. तुका अशी जर विसर पडटा, 5-5 वर्सांची विसर पडूंक लागली, तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग. तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका. गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी. 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें आनी हें जाता आसतना 18 जून ह्या दिसा म्हणजे आमी आमचो क्रांती दिन मनयता. ताज्या उपरांत आमी 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालो मुक्ती दिन मनयता. 30 मे 1987 आमी आमचो घटक राज्य दिन मनयता. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोसूय भोगता. अस्मिताय दीस हो मनोहरबाब पर्रीकर हांच्यांनी मनोवपा खातीर 18तल्यान सुरवात केली. तसोच 30 मे घटक राज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो. फक्त ओनूच जावंक ना, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला. ऑफिशियली केला. आनी ताकाच लागून आमी एक गजाल म्हणजे हांव भाशण बरोबर आहा तुजें, म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की जर राज्य जावंक नासलें आमी पंचय जावंक पावचे नाशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयची अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक अपयश आयिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केला.
गोंयांत 1967 वर्सा जनमत कौल जाल्लो. गोंयाक आपली खासा वळख मेळिल्ली. मात ही अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक शक्य जालें ना असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकर, गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत, काँग्रेसीचो तुलियो डिसोजा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरोश बोरकारान केला. 16 जानेवारी 1967 वर्सा गोंयांत जनमत कॉल जालो आनी गोंयाक एक वेगळी वळख मेळ्ळी. देखून दर वर्सा हो दीस अस्मिताय दीस म्हूण मनयतात. मात गोंयांत सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार गोंयची अस्मिताय राखपाक भाजप सरकाराक अपेस आयला असो आरोप विरोधी पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांनी केला. गोंयची अस्मिताय शेणटा, सरकार गोंयकाराचें उरूंक ना आनी गोंयकारच गोंयांत शेणला अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराचें म्हणणें. गोंयचें स्वातंत्र्य, गोंयचे जी अस्मिताय आसा ती खंय तरी शेणटा अशी. गोंयचो पूत, गोंयचो सुपुत्र, गोंयान ऑपॉर्च्युनिटीज ना, ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना म्हणून गोंय सोडून वता तेन्ना वायट ह्या गोश्टीचें दिसता की सरकार आमी राज्य घटक दिन राज्यय जालें आमचें स्वताचें राज्य जालें, युनियन टेरिटरींतल्यान आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें. ह्या आसतना आमकां एक आशा आशिल्ली, गोंयकारांक एक आशा आशिल्ली की गोंय बदलतलें, गोंयकार गोंय चलयतले. त्यामुळे गोंयच्या लोकांच्यो गरजो, गोंयच्या युथाच्यो गरजो, गोंयकारांच्यो गरजो तांकां कळटल्यो म्हणून. पूण आज परिस्थिती अशी आसा की सरकार गोंयकारांचें उरूंक ना. गोंयच्या भायर जो गोंयकार गेला कामा निमित्त किंवा गोंयान ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून ताका परत हाडपाक जाय. गोंयची नदयो, गोंयचे जमनी वाटावपाक जाय आनी ताच्या खातीर कायदो हाडपाक जाय. सरकारान अस्मिताय दिसा राज्य पावण्यार कार्यक्रमाचें आयोजन करपाक जाय, मात तशें जायना अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगता. ओपिनियन पोल डे खरं तर म्हणल्यार ओपिनियन पोल डे सरकारान राज्यभर राज्यस्तरीय एक फंक्शन मोठें करून मनोवपाक जाय आशिल्लें. पूण तें जे तरेन जावंक जाय तें जायना. म्हाका याद जाता 2017 जेन्ना आमी स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर सरकार केल्लो त्या वेळाचेर आमच्या अध्यक्षान विजय सरदेसायान सरकारा फाटल्यान लागून ऑफिशियल ओपिनियन पोल डे फंक्शन केल्लें मडगांवां. आनी आज ते इतिहासान उरलें की ते ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून, म्हणजे ओल्ड मार्केट सर्कल टू रवींद्र भवन सर्कल हो जो रस्त्याचो आसा नेम्ड एज ओपिनियन पोल स्क्वेअर. तो एकूच प्रोग्राम जालो. ताच्या नंतर ऑफिशियली प्रोग्राम सरकाराचो खंय जालो ना. जो ओपिनियन पोल आमकां मेळिल्लो तो ओपिनियन पोल आतां परतो डायल्यूट जावपाक लागला काय हो व्हडलो प्रश्न आमच्या मुखार आतां उबो रावपाक लागला अंडर दीस बीजेपी रेजीम. जमीन हातासपाच्या प्रकरणाक लागून गोंयकारांच्यो जमिनी ना जावपाक लागल्यात. सरकारान हाचेर विचार करून गोंय वाटावपाचो यत्न करपाक जाय अशें काँग्रेसीचो फुडारी तुलियो डिसोजाचें म्हणणें. गोंयचे लोक भायर वयता, आमचे तरणाटे जे आसा ते भायर चल्ले बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. हे कित्याक जाता हेजेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. तेच भाशेन गोंयकाराच्यो जमनी हडप जाल्यात. लँड ग्रॅबिंग मोठ्या प्रमाणान पेपरार येता, सगळें येता, पूण ताचेर कितें बरी कारवाय जाल्लीशी आमकां दिसना. सो जेन्ना गोंयचें खाशेलेपण आनी गोंयची अस्मिताय जावन व्हरता आमचो जागो गोंयकारांचो, आमच्या गोंयकारां भुरग्यांक तेंचो फुडार बरो रोजगार दिवप, तांकां दुसऱ्यो संदी दिवप, बरें तांकां कितें एंटरप्रेन्योरशीप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कांयच ना. आज मेरेन जितली सरकारां गोंयांत अस्तित्वात आयली तांकां गोंयची अस्मिताय राखपाक अपेस आयले. गोंय राखपा खातीर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष वावुरता अशें आमदार विरेश बोरकाराचें म्हणणें. खुबशे राजकारणी आयज गोंय जी गोंयची दशा जाता ती आनी काबार करपाक सोदता, गोंय सोंपोवपाक सोदता. हें तरी दिसता. आनी कितले सरकार येवन गेले, मात कायदे म्हणल्यार जे सरकारान कायदे मांडपाक जाल्ले की एक माणकुलेशें आमचें गोंय आसा, एक माणकुलेशें गोंयाक जे प्रचंड प्रमाणान आयज तुमी पळयता आक्रमण चालू आसा. दुसऱ्या राज्यांतले कितलेशे जाण येवन हांगा आपूण स्वताक भुमिपुत्र म्हणपाक सोदता. आनी आमी जे गोंयकार आसा गोंयकारांक परके करपाचो हो षडयंत्र चालू आसा हो खंय ना खंय थांबोवपाक जाय. आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान फुडाकार घेतलेलो. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो एकूच धोरण आसा तो म्हणजे गोंयकार आनी गोंयची जी अस्तित्व आसा आनी आयडेंटिटी आसा ही राखपाची. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. धारबांदोड्या संजीवनी सागर कारखान्याकडल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार एकल्याक गंभीर दुखापत जाली. ताची स्थिती हुस्को करपा सारकी आसा आनी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. तशेंच पार उसगांवां जाल्ल्या आनीक एका अपघातात 2 जाणांक दुखापत जाली. धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या कुशीक राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण आयलें.
जाल्यार दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. अनवळखी गाडयेन दुचाकीक धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. आम्ही संजीवनी सहकारी साखर कारखान्या कडेन आसा, ज्या जाग्यार आज सकाळी जो मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग आसा उजगांव टू मोले वचपाचो, त्या रोडार आज सकाळ फुडें एक एक्सिडेंट जालो आनी एक अननोन गाडयेन ताका हांगा ठोकर दिली आनी त्या ठोकरान ते ड्युक्स जी मोटरसायकल आसा तिजो चक्काचूर जाल्लो आसा आनी तेजेर जो कोण रायड करतालो ताका हांगा मृत्यू जाल्लो आसा, ताचो मृत्यू जाल्लो आसा आनी तेजे फाटल्यान जो बसलेलो तो जखमी जाला, ताका बांबोळी हांगा हॉस्पिटलांत पाविल्ले आसा. आनी सद्या हांगा फोंडेचे पुलीस जो PI आसा तो हांगा घटनास्थळी आयिल्लो आसा आनी जी अननोन गाडी आसा तेजो शोध सद्याक ठोकरून जी अननोन गाडी गेल्ली तेजो शोध सद्या सुरू आसा आनी सद्या हांगा पंचनामा करपाचें काम फोंडेची पुलीस करता. खांडेपार खुर्सा कडेन रस्तो हॉट मिक्सिंगेचें काम करपी कामगाराक एकल्यान दुचाकी मुकली. ह्या अपघातांत 2 जाणांक दुखापत जाल्या. आमी पार उजगांव हांगा आसा खुर्सा कडेन, जे जाग्यार सतत एक्सिडेंट हे जायत आसा आनी आतां पयले आयचे दिसा हो दुसरो एक्सिडेंट आसा, जे जाग्यार हांगा वॉटरमिक्साचें काम चलता आनी वॉटरमिक्साचें काम चलता आसतना त्या सायडीच्यान एक लेबर आसलो तो अकस्मात मदीं धांवड आयलो आनी मुखारल्यान जी दुचाकी मोटरसायकलीचेर 2 जाण बसून येताले ते ताका आपूच जाले आनी हेवटेन तेवटेन जाले आनी ताका त्या लेबराक मातसो डॅश लागलो आनी तेवूय पडले. ताका फाटल्या मातशें पांयाक एकट्याक मोटरसायकल जाल्यार ताका मार लागले आसा आनी ते लेबराक डॅश लागल्या कारणान ताकाय मार लागले आसा, ते तकलेक मातसो मार लागला आनी ताका हांगा फोंडा उपजिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा. आनी सद्या जे रस्त्याचें काम करता तेंचे काम करीत आसतना खसलें सायनबोर्ड ना जावं कितें तरी तेंच्यांनी दवरपा जाय, बॅरिकेड जावं आनी कितें तरी घालपा जाय, तसलें कांय ना तेंगेलें. आनी जे काम चालू आसा आनी हे कामाचेर कोणाचें नियंत्रण आनी कोणाचें लक्ष ना अशें लोक जे स्थानीक लोक उलयता, ताका लागून हो अपघात जाला. तेन्ना सरकारान जे काम करता आसतना तांकां ऑर्डर दिवची की हांगा सायनबोर्ड बीन घालून जावं रस्ता बॅरिकेड्स बी घालून काम करचें अशें म्हणून ऑर्डर दिवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. बेरेस्तारा सकाळी सोनसड्याक परतून एक फावट उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाचे जवान हो उजो झुजा पावण्यार पालोवपाचो यत्न करतात जाल्यार दुसरे वटेन मंगळारा राती दोनापावल जेट्टीच्या पार्किंग लॉटात उजो लागिल्ल्याचें कळटा. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. सोनसड्याक परतून एक फावट उजो लागिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावून उजो पालोवपाचो झुजा पावण्यार यत्न करतात. हो उजो कोणे तरी मुद्दाम खाला आसूया असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानान उक्तायला. जाल्यार दुसरे वटेन बुधवारा राती दोनापावल जेटीच्या पार्किंग लॉटाक अचकीत उजो लागलो. हो उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना. उजो लागला तो सकाळ फुडें पावणेचारा मातसो कितें मागीर तरी चुट्टा कशें आसा पळय तो उजो कसो लागता काय ना उजो आमी अर्दवर भितर पालयलो. पर्सनली हांव 16 साडेसंक पावयलो भितर उजो पावयलो तो चुट्टा हांव पळय परते हांव तुमचे कावन्सिलर प्रसारण करता उरता. आमी रोटेशन धाडटात आमचे कावन्सिलर काम करतात अशे तरेन ट्राय करता. हांव सदांच तुमचो डेली म्हणटा पळय वेट गार्बेजीचो प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट रिजॉल्व जालो. इतल्या प्रमाणान ड्राय गार्बेज येता. इतलो एक न्ही 2 मशीन बसयल्या कितले म्हणून करतलो इतले हिस्पो भायर हांव तुमचे मार्फत लोकां कडेन मागता मातशें आमचे मदीं अवेरनस जावन इतले लोक उडयता. आतां गेल्ल्या विकाक आमी जवळ जवळ म्हाका 26 काय 27 सोण्णांनी पट्टी भरून येल्यो. आमकां कॉल येयल्लें उज लागला म्हणून अरावंड 4:16 सो 4:16 आमी आयले. आमी व्हडली गाडी घेवन गाडी मारली. ती एक सायडीन मोनोबिक आसा सायडीन म्हळ्यार तेणी ह्या सायडीन तेंचे रिटेनिंग वॉल आहा वॉल केल्लो आहा तरी आसतना सांगूंक जायना हे ती वयलें हाय टेन्शन आहा 33 kV. सो ते येयल्ले अजून कन्फर्म जालो ना लायट बंद केल्या ना ती इलेक्ट्रिसिटी. सो आमी तेन्नाच आतां 20,000 लिटर उदक मारलां आनी चालू आहा कित्याक तेंचें चलतालें तेंचें उदक कपात जाल्लें आहा सिंगाचें. सो आमी हिंगा चालू आहा कित्याक आमी JCB मशीन बरो जाल्लेले रातचो रात फोन मारिता ते JCB मशिना लागून ते येवंक ना. आतां तो सकाळ येयला म्हणल्यार तो कांय टेन्शना लागून ते हें करपाक दिता कितें करपाक. कित्याक उजो लागलो तो उजलो हें सगळें तेणी स्क्रॅप म्हणजे कितें सगळें झाडां आनी कितें सगळें मिक्स आहा ते सायडीन उडयल्ली आहा. सो तेकाच तो एक आखी लायन ती पॅरल टू हें आमचें हें आहा ते प्लांट
प्लांटा पॅरलल मोनोपिका सायडीन सो ती आख्खी सकाळसान वयर ती पेटलेली सो तो दाट हा ते सर भितर सावन तो उजो भायर सरता तो वयर कितलें उदक मारलें तो भितर वचना ते म्युन्सिपाल्टीच्या ऑथॉरिटीजा कोणाक फोन बीन केल्लो तुमी चेअरपर्सना बी फोन केला तें सांगला हें करता तेका धाडटा म्हणून केलें म्हळ्यार तो येयल्ले आहा ऑलरेडी म्हळ्यार ते जेसीबी मशीन घाल शिवाय ते कांय जावपाना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्या भुमिका देवळाच्या काल्यावयल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेर कडेक पुलीस बंदोबस्त तैनात केलेले आसा. सध्या स्थिती नियंत्रणात आसा आनी आदले दीस गांवकार आनी माजीक समाजा मदीं देवळाच्या अधिकाऱ्या वयल्यान केस्तांव जाल्ले. हे केस्तांव इतले चडार पावले की देवळाच्या आवाठांत दंगलीचें स्वरूप आयलें. लोकांनी पुलिसांचेर खुर्च्यो शेवटून मारल्यो आनी उपरांत पुलिसांनी लाठीचार्ज सुद्दां केल्ली. ह्या हल्ल्यांत सुमार 30 जाण जखमी जाल्ले उपरांत 38 जाणां आड पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद जाल्ली. नमस्कार. पर्य सत्तरी हांगातल्या श्री भुमिका देवस्थानात गांवकार आणि माजीक समाज हेंच्या भितर आसलेल्या वादान जो कालो उत्सव 15 आणि 16 तारखेक आसा ह्या कालो उत्सवाच्या पयल्या दिसा एक प्रकारचे तणाव निर्माण जावन कांय विरोधकांनी पोलीस तशेंच ग्रामस्थ तशेंच जे गांवकार समाज आसा तेंचेर हल्ला करून मोठ्या प्रमाणात दहशत निर्माण करून कांय जाणांक जखमी केल्ले आणि हातून दनपारच्या सत्रा नंतर पोलिसांनी ह्या तणावाचे नियंत्रण हाडून जे भाविक येतात तांकां देव दर्शनाक सुरवात केल्लेली आणि एकंदरीत जो कालो उत्सव आसलो ह्यो काल शांततेत जालो. आयज 16 तारीख म्हणटकीर सकाळच्यान कालो उत्सवाचो दुसरो दीस आणि सकाळच्यान जी वेगवेगळी विधी आसा हेका सुद्दां सुरवात जाल्ली आसा आणि सांजच्या टायमार जो गवळण कालो जातलो तशें नाटक जातले हे सुरळीत जातले अशें सत्तरी मामलेदारान सांगलेलें आसा. आणि ह्या खातीर जे पोलीस आसा हे मोठ्या प्रमाणान उपअधीक्षक दिवबा दळवी हेंच्या मार्गदर्शना खाली तैनात केलेले आसा आणि खंयच्या प्रकारची दहशत किंवा तणाव हांगासर निर्माण जावपाक जायना हेची खास काळजी घेतली गेली वयतली अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आमकां खबर आसतली की पर्ये मतदारसंघाचें जे भुमिका देवस्थान आसा हें जागृत देवस्थान आसा आनी हेचेर खूब लोकांचो श्रद्धा आसा. मात काल जे असो तणाव निर्माण जाल्लो आनी हल्लो जालो तेका लागून खूब जाणांची भावना दुखावली गेल्ली आसा. तशेंच कालच्या सत्रान खुबशी घडामोडी जाली तेन्ना सकाळच्या टायमार जी गांवकार समाज आसा तेंच्यांनी आपलो जो हक्क दिवपाचो हेच्या खातीर तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात मोर्चा हाडून आपल्याक न्याय दिवपाचे हेचेर ते आसलेले. मात जेन्ना तेंच्यांनी देवळान प्रवेश केलो आनी आपल्या हक्का खातीर तेंच्यांनी लढपाक सुरवात केली तेन्ना कांय विरोधकांनी थंय येवन पोलिसाचेर तशेंच गांवकार समाज तशेंच जे भावीक आयिल्ले तेंचेर हल्लो करून तांकां जखमी केले. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. बार्देस मळडे वाठारांतल्या श्री रवळनाथ देवळात चोरी जावपाची घडणूक उक्ताडार आयली. चोरांनी देवळाचें दार फोडून फंडपेटी फारयली आनी देवळाच्या कांय अंतराचेर आशिल्ल्या न्हंयच्या पुला लागसार ती आडयली. ही चोरयेची घडणूक बेरेस्तारा सकाळी 7 वरांच्या सुमाराक उक्ताडार आयली. पुलिशेन घडणूक थळाचेर वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसाचो फुडलो सोद चालू आसा. आसा सध्या आता फोर्ट मोयरा हांगासर आणि हांगासर येवपाचे कारण म्हणजे हांगासर जे रवळनाथाचे जे देवूळ आसा थंयसर आयज सकाळी काही अज्ञात चोरट्यांनी हांगासरली जी देवळाची फंडपेटी आसा ती फोडपाचो प्रयत्न केलो. आयज सकाळी जेन्ना हांगासर काही लोक पाया पडपा खातीर देवळात भितर सरले तेन्ना तांकां जी फंडपेटी आसा ती तांकां दिसोंक ना. तेंच्यांनी सोमते कमिटी जी आसा देवळाची कमिटी तांकां तेंच्यांनी कळयले, गांवच्या लोकांक हांगासर एकठांय केले आनी तेंच्यांनी म्हापशेच्या पुलिसांक कळयले. म्हापशेचे पुलीस हांगासर घटनास्थळी पावले. तेंच्यांनी देवळाची तशीच भितर हांगासर जी फंडपेटी आसा ती अशी कळण्यात येयली की काही जे चोरटे आशिल्ले तेंच्यांनी जे मेन दार आसा ते जे लॉक आसा ते लॉक फोडून तेंच्यांनी फंडपेटी उचलून काही अंतराचेर एक ब्रिज आसा त्या ब्रिजाच्या सकयल जी रिवर आसा त्या रिवराचेर सकयल वयता आसतना स्टेप्सां आसा त्या स्टेप्साचेर ही फंडपेटी व्हरून दवरली आनी काही लोखंडी जे रॉड आसात जे आयर्न रॉड आसात त्याच्या आधारान ती जी फंडपेटी आसा ती फोडपाचो प्रयत्न केले. पण खंय तरी जी फंडपेटी आशिल्ली ती भितरल्यान डबल लॉक आशिल्ली, इंटरनल लॉक आशिल्ली, त्या कारणाक ह्या चोरट्यांक ही जी फंडपेटी आसा ती फोडपाक शकले ना. ती फंडपेटी आसा ती स्टेप्साचेर थंयसरूच ती सोडून गेले आणि त्या जाग्या वयल्यान ते चोर फरार जाले.
म्हापसा पुलिसांनी देवळाची तशीच ह्या फुडें ब्रिज जी आसा त्या जाग्यावेली इन्व्हेस्टिगेशन केली, त्यांच्यानी पंचनामाय केल्लो आसा. कमिटी मेंबर जे आसा ते सध्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या चोरट्यांचेर आणि चोरयेचेर कंप्लेन करपा खातीर पाविल्ले आसा. ह्या जो चोर आसात तेचो सध्या म्हापसा पुलीस जे आसात ते शोधाशोध करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोट. बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानाचेर चोरांनी घरात शिरून सुरी हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयली. सध्या ताचेर लिलावती हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. ही घडणूक बुधवारा रातच्या 2:30 वरांचेर घडली. चोरांनी ताचेर 6 फावटी सुरी हल्लो आनी 2 गंभीर दुखापत करून घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्ली. सध्या ताची भलायकी स्थिर आसा आनी ह्या प्रकरणाचो पुलीस तपास करतात. आयज सकाळी एक धक्कादायक बातमी आमकां मेळटा ती म्हटल्यार बॉलिवूडाचो एक हिरो सैफ अली खान हाच्या घरान घुसून चोरान तेचेर वार केलो आनी आतां सैफ अली खान हो रुग्णालयान दाखल आसा. ही खबर म्हटल्यार काल राती 1 सुमार ह्या चोरान सैफ अली खानाच्या घरान प्रवेश केलो आनी तेका चोर पयल्या उपरांत त्याचे जे बाकीचे नोकर जे आसले तेंच्यांनी आड्ड्यो मारल्यो, बोवाळ केलो आनी त्याच्या उपरांत सैफ अली खान जेन्ना बोवाळ आयकून भायर येलो तेन्ना तेच्या फुड्यान तो चोर आसलो आनी त्या चोरान आपल्याक धरतलो ह्या भयान सैफ अली खानाचेर 5 ते 6 चाकूचे वार केल्लेले आसा. भितून सैफ अली खान हो जखमी जाल्लो आसा आनी तेका रोखडोच लिलावती रुग्णालयान भरती केल्लो आसा आनी तेचेर उपचार चालू जाल्लेले आसा. ह्या बोवाळान चोर मात पळोवन गेलो पूण सैफ अली खानाचेर रुग्णालयान सर्जरीचे काम चालू आसा आनी आतां सध्या तेची प्रकृती जी आहा ती स्थिर आसा अशी माहिती आमकां मेळटा. आनी हो चोर कोण आसलो हे सोद घेवपाचो पुलीस जो आसा तो प्रयत्न करता. खरें तर सैफ अली खान किंवा तेंच्या सारक्या व्हडल्या हस्तींक सेलिब्रिटींक पुरायपणान सेक्युरिटी आसता, बॉडीगार्ड आसता, तेंच्या घरान CCTV कॅमेरा आसता आनी इतली सगळी सेक्युरिटी आसतना सुद्दां चोर घरान कसो शिरलो हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. आनी सैफ अली खानाचें घर जर पळयलें जाल्यार तें खूब व्हडलें आसा आनी इतकें आसतना तो सैफ अली खानाच्या फुड्यान कसो पावता होय प्रश्न फुड्यान येता. आनी हे सगळे प्रश्न जे आसा ते प्रश्नाचो सुटावो आतां करपाचो व्हडलो एक चॅलेंज महाराष्ट्र पुलिसांच्या फुड्यान आसा आनी महाराष्ट्र पुलिसांनी ह्या खातीर आपल्यो टिम्स तयार करून त्यो धाडलेल्यो आसा. CCTV फुटेज चेक केलेले वयतात, चालू आसा आनी ह्या CCTV फुटेजीन जर तो चोर दिसता जाल्यार ताका रोखडोच धरपाचो प्रयत्न महाराष्ट्राचे पुलीस करतात. तर आत्तां ही सध्या अपडेट आसली सैफ अली खानाचेर जो हल्लो जालो, जो चाकून वार जालो तेची अपडेट आसली. अशाच अपडेटी खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो